चिमला तोयार तळ्या लागसार येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचो विषय गोंयभर गाजता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन्ही प्रकल्पांचे बुनियादी फातर घालून गेले खरे, मात हे प्रकल्प उबे रावतले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना। चिमलाच्या लोकांचो या दोन्ही प्रकल्पांक खर विरोध असा। पंचायतीनूय लोकांचे भूमिकेक तेको दीत युनिटी मॉलाच्या बांदकामाक अजून परवानो दिवंक ना। बिरेस्तारा जाल्ले चिमला पंचायतीच्या बसकेत सरकारान युनिटी मॉलाच्या बांदकामा खातीर केल्लो अर्ज पंचायतीन भायर मारलो। पंचायतीचो सरपंच संदेश शिरोडकार कितें म्हणटा ते आयकात। महिनोभर गाजता, तुका खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगले ग्रामसभेकूय रेजोल्यूशन घेतलेलें कित्याक की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें। आता तिन्ही ग्रामसभेक आम्ही रेजोल्यूशन घेतलेले। आयज आम्ही फोर्टनाइट मिटिंगेक डिस्कशन घेतलेले की आमकां गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून, लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केले। पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबर म्हणजे अपोज सांगले की आमकां लोकांक जर नाका आमकां नाका म्हणून आयच्या फोर्टनाइट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें। थंयसर काम चालू आसलें न्हू, ग्राउंड म्हटल्यार हेच्या पयलीं गेल्या फोर्टनाइट मिटिंगेक आमचे कडेन तो डिस्कशनाक गेलो टॉपिक। जशें लोकलांनी आमकां क्वेश्चन केल्ले की त्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत आमी कितें डिसिजन घेतलें। सो आमी डिसिजन घेवंक पावंक नासले कित्याक तेंचे आमचे कडेन काय कसली एप्रुवलाक फायलूच येवंक नासली। सो आयज ती फोर्टनाइट मिटिंगेक प्लेस जाल्ली। सो एनमसली आमी सगळ्या मेंबरांनी ताका ओपोज केला। आनी मेन म्हटल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सारको डार्क शेडोवन दवरला की बाबा तेजो गव्हर्मेंटाची स्टडी ना तितून। आतां जशें आमी तेंचे कडेन उलयताले ते टॉप लेवलाचेर आमचे तळे आहा, तो मेन वॉटर सोर्स आहा आमचे सगळे सकयली जी शेतां बितां चलता पळय, अजून ते लोकांक खबर ना किंवा गव्हर्मेंटाकूय खबर ना तो कितें जाल्ला तें। आनी तो मेन वॉटर सोर्स आमच्यो ज्यो बांयो आसा तळयो आसा, शेतां रोयता लोक पळय, ते वयले सगळे उदकाचे हे आमकां हांगासर बेनिफीट आहा। आनी तेजेर कांय गव्हर्मेंटाची स्टडी ना अशें आमकां तरी दिसता किंवा एज अ स्टेक होल्डर गव्हर्मेंटान बाबा तेजी बॉडी किंवा कोणाक तरी धाडून आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाल्लें। सो अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना। सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले। पळय आतां तेणें डिस्कशनाक घेतलें तें जनरल डिस्कशनाक घेतलां। आतां आमी समजा बसतले तेजे कडेन सेक्रेटरीचे टोटल फायल स्टडी करपाक जाय आमकां कितें कितें डॉक्युमेंट ना तितून, कित्याक आमकां कशें कंपेर करपाक जाय। ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे एप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय ते सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर। सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपाक जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला, कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा। सो आमचे गांवकार आहा जे वेल वर्स आहा तितून, बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा, सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी, कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपाक जाय, तेजे लिगल क्लेमूय येतले। सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपाक जाय, बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना। आतां जशें हांवें मिटिंगेक सांगलेलें की आमी आमच्या थ्रू एक पंचायतीच्या थ्रू कंप्लेंट वचपाक जाय पुलिशेक म्हणून। पुलिसांनी आतां तें क्लॅरिफिकेशन मागलां की आमी तांकां कितें तरी एनओसी दिल्या काय म्हणून। पुलिसांनी लेटर धाडलो वडगांव हितून की पंचायतीन तांकां कितें एनओसी दिल्या काय म्हणून। सो आमी ताका सांगलें आमी कसलें परमिशन दिवंक ना, ते ताका रिप्लाय धाड म्हणून इमिजिएटली। सो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आहा पळय तें वी आर विथ पीपल। फाल्यां कितें सुद्दां जाल्यार पुलीस स्टेशनार आमी येवपाक फाटीं ना, येतले आमी। दुसरे वाटेन आमकां युनिटी मॉल नाका म्हूण चिमलाच्या लोकांनी कोर्टात धांव घेतल्या। चिमलाच्या लोकांनी घातिल्ले याचिकेचेर बेरेस्तारा उच्च न्यायालयान सुनावणी जाली। सरकारा वतीन गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान कोर्टात बाजू मांडली। थळाव्या पंचायती कडल्यान कायदेशीर परवाने घेतले बगर आमी मॉलाच्या कामाक सुरवात करचे म्हूण जीटीडीसीन कोर्टाक सांगले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।